त्याबरोबर स्पेशली त्यांचे अपॉइंटमेंट घेतलेले ताका लागून गेलो विशेष करून म्हादय इश्यू म्हादय इश्यूचेर खूब दीस जाले विरोधक आपल्याक जाय जाय ते उलयत आसता. गोंय राज्याच्या वतीन एक्झॅक्टली स्टॅटस कितें आसा, म्हादय ट्रिब्युनल ताका एक्सटेंशन दिलां टील द ऑगस्ट. म्हणटा उपरांत म्हादय ट्रिब्युनलान दिल्लो अहवाल जरी नोटिफाय केला आसतलो जलशक्ती मंत्रालयान, जाल्यार सुद्दां त्या नोटिफाय केल्ल्या अहवालाचेर खंयच्याच पद्दतीन कसलीच परमिशन ही कर्नाटकाक दिवची न्ही. दीस इज वन थिंग. दुसरी गजाल आमी ताका म्हणटा की म्हादय अहवालाचेरूच म्हणजे जो अहवाल तेन्ना जालो आनी त्या अहवालाचेर हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत स्पेशली वी हॅव अपील दॅट अहवाल इन अ सुप्रीम कोर्ट. आमकां तो अहवाल मान्य ना म्हणून हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत एजी बदलल्या उपरांत तो अहवाल हो अपील केलो सुप्रीम कोर्टान आनी आमचो सुप्रीम कोर्टान स्टँड जालो आनी त्या अहवालाचेर फायनल हियरींग 1 जुलयान आसा. तेन्ना त्या अहवालाचेर अपील आमी केलां, कर्नाटकूय आसा आनी महाराष्ट्रूय आसा आनी MOF ताका पार्टी आसा. हे सगळें जुलयान तेजें फायनल हियरींग आसा. ऑलमोस्ट 16, 17 आनी 22 जुलय इतके सगळे फायनल हियरींग आनी हे सगळें आसतना खंयच्याच बाबतींत जरी तो नोटिफाय जाला आसत, हांव अशें म्हणना की सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीनुसारूच तो नोटिफाय जाला आसतलो, बट तेजें फायनल हियरींग जाल्या शिवाय खंयच्याच पद्दतीन कसलीच परमिशन परत एकदां कर्नाटकाक दिवची न्ही. तेवटे जेवटेन प्रश्न फक्त 4 दिसाचो आसा, सॉरी 4 म्हयन्याचो आसा आनी ताका लागून हे PMच्या लक्षांत PMाक आमी सांगलें, PMान हाजी कन्सर्नूय घेतल्या आनी नक्कीच म्हणजे गोंयचेर अन्याय जावचो ना अशें म्हाका सांगलां. म्हाका विश्वास आसा की 4 म्हयने तरी म्हाका दिसता की कर्नाटका कडल्यान कसलें ऑफिशियली काम सुरू करपाक तांकां मेळचें ना. कर्नाटक आपल्या परीन जाय तो बोवाळ करता आसत, ऑफिशियली काम सुरू करपाक मेळचें ना.